पावले मरे तुम्ही घरा आम्ही तिथे प्रॅक्टिस करपाची होत्या कॅम्पस बंद करता हे म्हजें नांव जॉयविन. लायफान सगळ्यांक एक फावट फिलींग येता, तें म्हाकाय येयलें आनी दॅट इज लव. तेका पळोवन म्हाका कितें जाता म्हूण कांय कळना, बट इट वॉज ब्युटिफूल अँड क्लीन लव. द होल कॉलेज हॅड अ क्रश ऑन हर. वी कॉल हर BA with a BE, means ब्युटिफूल एंजल with ब्युटिफूल आयज. आणि तेचें नांव संसारो फुटकी रमून अशें म्हाका दिसला. चेडवाच्या मोगान पडोन जायते पावटी फसला. आनीक म्हाका मोग नाका म्हणून उगीच आतां बसला. वेल मुजो सारो मोग तो करूंक सुकणे पोसला. मागी तें कांतार कोत्ता कुकूर कुकुकू कुकूर कुकुकू कुकूर कुकुकू कुकूर कुकुकू कुकूर कुकुकू कुकूर कुकुकू Nestor, o Nestor, ते वादा बरोबर आहे. दादा ते नाही मरे. हो हां किती चाललं रे? किती रे किती झालं तुझे? उगी उगी समोर आहे सारखं उडे ना मरे पहिले भाषे. किती झाले? आयज मरे काम करता. काम हय कसलं काम? आयज मरे हांव शुवर प्रपोज करता रे. पळय सांगता आयकलो म्हणजे भावको सांगता तुका हांव. ते टिचरची वाटेक वचनाका सांगता. अरे ना रे बाबा, टीचर ना रे. हां अरे डॅफनी रे. डेफनी रे. लेटर पहिला. अरे जयवीन खंय रे तू? 2 दीस ना मरे. अरे मातसो बिजी आसलो. बिजी म्हणल्यार कितें करतालो? मातसो लेटर बरयतालो रे. लेटर बरोवपाक 2 दीस? अरे यू नो न्हू डॅफनी मातसो चिंतपाक पडटा न्हू. जयवीन एक सांगता, वायट वायट घेयनाका. तूं लेटर दिनाका, चेडवा फाटल्यान बीन वचनाका. मागीर तूंच हट जातलो. मागीर तूं ड्रग्स घेवपाक लागतलो, तेणेन सोडल्यार पिवपाक लागतलो. मागीर तुजेच लायफ तूं पाड करून घेतलो. ब्रो हांव मोगाक पासून जीव दिवंक तयार आसा. तूं मरपाक सोदता जाल्यार मर, पूण आमकां घेवन म्हणनाका. ना रे चिल रे ब्रो. बाय द वे, हें पळय थिंगा तें. हय हय. ओके ओके. आनी एक तेजे लागून तूं गेम सोडनाका आपणाची. अरे ओके. टॅलंट वगडायनाका. ओके ब्रो. आनी आमचो कॅप्टनूय तो सिनियर आमचो, तो सोडून वयतलो. तूं कॅप्टन जाता आमचो. अरे शुअर ब्रो. ब्रो 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 ओके दिसता न्हू? बरें बरें. आय कार्ड बी घालू? आय कार्ड? तूं प्रेझेंटेशनाक वयता काय प्रपोज करपाक रे? टेक करा मातसो. येता न्हू. हां बेगीन बेगीन. ऑल द बेस्ट. अरे ते करतलो मरे एक्सेप्ट. ते करपा ना रे एक्सेप्ट. तो येतलो रडोन. तूं बियरी तयार कर. बरें बसून मारया. खेळटाच न्ही भेरे नाका. खेळण बी पिया. बरें चल. डन. आय वॉज नर्वस. तशें म्हजे लायफान कितें जाता पळय हांव म्हज्या फ्रेंडाक पयलें सांगता आनी मागीर फुडें वयता. सो असोच हांव फुडें गेलो. म्हजे हात कडकडटाले. हांवें तेका पळयलें आनी लेटर काडून दिलें. आनी तेणें लेटर ओपन कोत्ताच तेजें पयलें उतर कितें रे हे? लव लेटर. पूण आयज काय प्रपोज डे न्हू मरे. आयज रोज डे. आय नो बट तुका
प्रपोज दिया कोणी आनी प्रपोज मारला जाल्यार तेका लागून हांवें पयलींच प्रपोज मारलो. फायनल इयर कंप्लीट जावपाक आनी फकत 4च म्हयने उरल्या आनी तूं आतां प्रपोज करता म्हाका. फर्स्ट इयरासून हांव तुका प्रपोज करपाक लागलो, बट मागीर तूं अनकम्फर्टेबल फील बीन जातलें म्हणून हांव लास्ट इयर पासून रावलो विथ दॅट फिलींग ओन्ली. आनी हें सगळें उलयन जातकच लास्टाक तेणें ते 3 मॅजिकल वर्ड्स म्हणले आनी हें आयकतकच एंड आय थॉट शी इज द ओनली वन फॉर मी. Best moment in my life. Every day, every minute, every second with her, building nice memories. Every time. I can't remember when I was this happy. Ulon ulon, podon podon. This is clean and pure love. But it not lasted for so long. After many days, I haven't seen her calls, messages, or any other response. These गेले, म्हयने गेले. No sign of her. पिसो जावपाक लागलो हांव. म्हाका खबर ना कितें करपाचें तें. I don't know what to do now. गेम पहिला तुवें बरी जायना मरे आनी प्रॅक्टीस करपाक पडटली. अरे येता येवन दाखोवया कितें तें. ब्रो अरे कितें जालें रे आयज वरें मारलें एडीस. ब्रो उलयता जाल्यार सारकें उलय. माय मायंड इज फर्स्टली फक्ड अप. अरे चड उलय नाका कितें जालें तें सांग. ब्रो डॅफनी कॉल उखलना मरे. अरे टेक्स्टाचो रिप्लाय दिना 2 म्हयने जाले. आय डोंट नो वॉट टू डू नाव. अरे खबर ना तुका तुकडे तेणें टायम पास केलो म्हूण आतां पळय गेले दुसऱ्या कडेन. तोंड सांबाळून उलय. कितें तोंड सांबाळून उलय. तुका पयलींच सांगलेलें तें चेडवा फाटल्यान धांव नाका म्हणून. तुजे लागून आमकां गेमीन खेळपाक मेळना. टोर्नामेंटल्यान भायर पडले आमी सगळे तुजे लागून. ब्रो लास्ट टायम सांगता हांव ओग्गी राव. अरे ब्रो सोड ते कसलेच चेडू. कितें अरे हिंगा येवन दादागिरी हिंगा येवन दादागिरी. तेकडे दादागिरी दाखय मरे हिंगा तिंगा दाखय मरे हिंगा दाखयता तो. अरे अरे तुम्ही किती रे चला रे हिंगा. आणि जॉयविन तू हुंय रे तू इतले दीस गेमीक बी ना मरे तू. तुका लागून आमचे फॉर्मेशन कॉलेप्स जालें. अरे कित्याक झगडटाय तुमी. नथिंग सिनियर यू नो द डेफनी तेच्या फाटल्यान पडला. ते मेसेज करना म्हणून हिंगा येवन रडटा. हय जॉयविन राव तुका एडवायस करता म्हूण बेजार जायनाका. नो सिनियर आमी कितें म्हणला. ना सांगता. आय डोंट नो वॉट यू बीन थ्रू बट तू तेजे सायडीन चिंत मरे. तेजे फॅमिली बीन कितें कितें चल्लां आसतलें. वॉट एवर इट इज जॉयविन यू कांट कंट्रोल हर डिसिजन. इट इज हर ओन चॉयस. तुका आनी आमकां असले लायफ जिवूंक कांय मेळपाना. तूं जाणा तूं आमगे टिमीचो कॅप्टन. तुका आमची टिमीन फुडें व्हरपा जाय. इतली भुरगीं आहाय तेंका ट्रेन करून आमी खूब फुडें पावपाक शकताय. सो इतली बरें टॅलंट तुकोडे आसतना तूं ओगडायनाका जॉयविन. अरे केलीस नेक्स्ट टोर्नामेंट केन्ना आमचें आनी वॉट अबाउट द नेक्स्ट नॅशनल सिलेक्शन. सून सिनियर. जालें तें जालें आसूं आतां चल शूज घालून यो खेळपाक. चलो तो येता ते खेळपाक. तो मोचे घालून येता. आमी टीम काडया पयली. चल टिमान तुमी जाणाय न्हू. टिमान तुमी जाणाय न्हू. अरे अरे
डेफनी कितें जालें? तूं म्हजे कॉल रिसीव करना, कांय टेक्स्टाचो रिप्लाय दिना. इज एवरीथींग ओके न्हू? पळय जॉयविन, खूब दीस जाले हांव तुका सांगूंक सोदतालें, बट आय थिंक दिस इज द रायट टायम. कितें? आय थिंक वी शूड ब्रेकअप जॉयविन. But why? I loved you. And I'm still loving you. I want to marry you. Is it about your father? तेजे लागीं हांव उलयतां असो. कितें म्हूण उलयतलो? म्हजें नांव जॉयविन. हांव डॅफनीचो मोग कोत्तां. 3 वर्सां जालीं फुटबॉल प्लेयर जावपाक सोदतां, पूण आजून बेकार आसा. कितें म्हणून म्हज्या पांयच्या लागीं म्हजो हात मागतलो रे तूं? हें सांगतलो सगलें आपूण आजुनूय बेकार आसा म्हणून? But Be practical, Joywin. Relationship is between two persons, but marriage is between two families. is there any way that you can love me again? Joywin, it's easier to forget you rather than loving you again. हांवें केन्ना अशें चिंतोंक ना की तें म्हाका अशें करतलें म्हणून. जेन्ना हांव वाटेक चलोंक लागलो तेन्ना हांवें टर्न करून पळयलें की म्हाका तें पळयतलें म्हणून, बट तेणें म्हाका पळोवंक ना. सगलें सोंपलें म्हूण चिंतलें. एवरीथींग इज ओवर नाव. मेल्यार कितें जातलें? एम आय चुजींग रॉंग पाथ? डुईंग सुसायड विल चेंज एनीथिंग? What about my mom? What about my friends? चिंतलें. ब्रेकअप जावन सगळे चेडे सुसायड करपाक गेल्यार ह्या संवसारांत एक पासून चेडो उरचो ना. आय वील गेट ओवर फ्रॉम इट. इट वील हर्ट, बट आय हॅव टू. Okay, sit down. Good. Focus. So guys, where was I? It's been 2 years म्हजो ब्रेकअप जाल्लें, बट आय स्टील रिमेंबर दीस रात म्हाका ताचोच उगडास येता. बट आय मूव्ड ऑन. आतां हांव बेंगलोर कामाक आसता एज अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर. बट तुमी चिंतता आसतले न्हू म्हजो फुटबॉलाचो करियर कितें जालो आसतलो तो. ब्रो, वी आर मिडल क्लास आनी असली आमचे ड्रिम्स बी आसता पळय ताका सॅक्रिफायसीस करचे पडटा फॉर द फॅमिलीज, for other reasons, so and so and so, blah blah blah, whatever it is, you all might be knowing. So sir, I hope you're satisfied with my story. म्हाका सांगप अशें दिसलें म्हणून हांवें सांगलें. म्हाका असो फेम असो जाय असो पूण हांवें करूंक ना आनी हांव चेडवाक सुद्दां डिस्करेज करपाक सोदिना. बट म्हाका अशें सांगपाक दिसलें म्हणून हांवें ही स्टोरी सांगली. ही म्हज्या लायफान घडला पळय ती स्टोरी हांवें तुमकां सांगली. बट म्हाका एकूच जाणा जावंक जाय आसलें, ताणें म्हाका कित्याक सोडलो काय? वॉज माय लव नॉट इनफ फॉर हर? अरे केनी, तुझे हॅशटॅग ट्रेडिंग बरे, नंबर 1 इन ट्विटर एंड यूट्यूब. स्मार्ट प्ले हा. तू न्यू एक्टर घेता आणि तांचेच बायो फिल्म करता. स्मार्ट प्ले हा. Yep, I chosen one. But it's little bit more interesting. There is a guy called named Joywin.
its story was good and very aesthetic. Okay, the way he get through it. But the only thing I didn't get is that why she left him. That is the main point. Whether it is caste, place, I can't still figure it out. And the same answer is want to know. Just let's do this. She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She'd turn the rain to a rainbow when I was living in the blue. उदक पिवपाक वयता हांव. Why then, if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do when you're outside in my mind? Hello? 'Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. 'Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking